साखळीतल्या रवींद्र भवनात पुरुमेताचो बाजार ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीचे आयोजन केले। हातून गांवगिऱ्या वाठारांतले उत्पादन, गोंयच्यो पारंपारीक खावपाचे पदार्थ तशेंच सांस्कृतिक कार्यावळीक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत आनी दिवचलेचे आमदार डॉक्टर शेटये हजर आशिल्ले। आरडीए मार्फत ह्या कार्यावळीन बायलां खातीर 7 कोटी रुपया वाटप केल्यात म्हण मुखेलमंत्र्यान म्हायती दिल्या। तशेंच आता मेरेन सरकारान बायलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर 450 कोटी दिल्यात म्हण मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगला। आरडीएक्स एक्सको ब्युरो रिपोर्ट। पण लास्ट 3-4 वर्षां हांवें पळयलें की गांवांत सगळें पिकता, पण उत्सव जाता पणजे, हुर्राक गांवांत जाता, फेणी गांवांत जाता, पण उत्सव पणजे। म्हाका अन्याय केलो आशिल्लो की आमी टॅक्स फारीक करता, आमकां कित्याक असले कार्यक्रम ना म्हणून हांवें जेन्ना लास्ट पयर जेन्ना जानेवारीन पळयलें की हांगा कसलो तरी ग्रामीण मसाला जालो आनी बरो कार्यक्रम जालो आनी पॉवरफूल बँड बी। दोतोर सदांच म्हणटा की झेनजी झेनजी, दोतोर आमी सुद्दां झेनजी आसा, वयान वाडू, पण आमकां सुद्दां तारुण्य आसा। प्रदीप गावडे, गोपाळ सुर्लकार, आमकां उमेद आसा नाचपाची। सो अशें म्हणून आमी टॅक्स भरता। सो म्हाका दिसलें की हांगाय जावचें। आमी थोडा जेन्ना स्टॉलाचेर गेला तेन्ना कोणी तरी आनी तुमी जर पळयशात प्रत्येक स्टॉलाची नांवां म्हणजे ती बेश्टी नांवां दिवपाक जाय म्हणून दिवंक ना, जाल्यार बरी एक मनान चिंतून म्हणजे खरीच ती नांवां म्हणजे ताका बरो मिनींग आसलेली किंवा त्या नांवानच सगळो अर्थ भरलेलो अशी दिल्ली। आणि हे केन्ना जाता तर जेन्ना ही मनापासून पार्टिसिपेट जाता। आणि हे सगळें केन्ना जावंक शकता, आज आमचे सरकार जर पळयशात अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक घटकाक टच केल्ले आसा। रादर जाणट्यांक म्हणा, बायलांक म्हणा, भुरग्यांक म्हणा, रादर तुमकां एंटरप्रेन्योर म्हणजे तुमकां फोर्स करता की बाबा बिझनेस करपाक, किंवा तुमच्या हेल्थाची काळजी म्हणा, किंवा एज्युकेशनाक म्हणटा, किंवा कोडिंग एंड रोबोटिक, किंवा AI म्हणा, किंवा वर्क फ्रॉम गोवा। तुम्ही 2 दीस पयलीं जर पळयले आसतले, हांव जाणा आज आमी सगळे डिजिटली खूप ऍक्टिव्ह आसा। वर्कर स्टेशन IT डिपार्टमेंटाचे शॅकाथॉन म्हणजे शॅक्साचेर बसून गोव्यान काम करचें, म्हणजे गोव्यान फक्त टुरिजमा खातीर येवपाचें ना, जाल्यार काम करपाकय तुम्ही गोव्यान येयात। इतलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला, इतली आमी डिजिटल आमी कनेक्टिव्हिटी केल्ली आसा। पुरुमेताच्या बाजाराच्या निमित्तान आत्ता तुम्ही पळयले की 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि जवळपास 10-12 लखपती दिदी हांकां वयर आत्ता आफोन हाडून तुम्ही जर पळयशात जाल्यार कमीत कमी आतांच 7 कोटी रुपयाचे लोन डिस्बर्समेंट केला। कितल्या? 7 कोटी रुपया। आणि म्हाका खबर आसा म्हज्या प्रत्येक कार्यक्रमान मिनिमम टू मिनिमम 10 कोटी रुपयाचे लोन ते कायमचे डिस्बर्समेंट करीत आसा। हांवें विचारलें की बऱ्याच जाणांक हांव जो आंकडो सांगता तो आंकडो थोड्या जाणांक खरो दिसना। 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपां, 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं आतापर्यंत 340 कोटी रुपया, 450 कोटी जाले। 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं 450 कोटीचे लोन डिस्बर्समेंट फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात केला। आणि हे कोणाक दिला? सगळ्या महिलांक भगिनींक दिला। आणि दोतोरान सांगलें तें बरोबर आसा। हे लोन जर आमकां दादल्यांक दी म्हटलेलें न्ही, तो प्रेमराजे म्हणटा ना, म्हणटा तुमकां लोन ना। कित्याक खबर आहा, ही गॅरंटी फक्त बायलांची गॅरंटी मोदीजीन घेतल्या। महिला पयशे घेता जाल्यार मोदीजीची गॅरंटी आहा, दादले पयशे घेता दादल्यांक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पयशे ना, फक्त महिलांक आसा। 450 कोटी रुपया गोंय सारकिल्या ल्हान राज्यांत 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक म्हणजे कमी न्ही। म्हणजे विचार करात की कितल्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या हातात पैसे पावले, तांच्यांनी त्याचे वेगवेगळे बिझनेसीस केला। खूप जणांचे पळयतालो म्हणून हांव त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हांव फक्त विशय उलयना, तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारान 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला।